तुमचे मोदेची सुखदाता ओळखून घेन वाचताको आपले जीवित तुका भेटो तुझे कुटुंब एकटाई सदा भावार्थ विश्वास मोगून चढता तुझे कुटुंब एकटाई सदा भावार्थ विश्वास मोगून चढता तुझे कुटुंब एकटाई सदा भावार्थ विश्वास मोगून चढता तुझे कुटुंब एकटाई सदा भावार्थ विश्वास मोगून चढता. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाचे सुख पातून मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसाक आज सालेजियन संस्था सगळ्या संवसाराक मॅरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स सायबीण माय क्रिस्तांवांचो आलाशिरो ही परब संभ्रमतात. आज जायतीं ह्या संस्थेची वांगडी आपल्याचो गोल्डन व सिल्वर जुबली संभ्रमतात. जायतीं आपल्यो पयल्यो आंगवणो करतात. तांचे पासत आमी मागुया आनी सालेजियन संस्थेचेर सायबीमायचे विनवणेन देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. तशेंच ह्या मिसांत मागुया आमचो भाव थॉमस कार्वालो ताच्या मरणाचो आज वर्शीक उगडास, दुसऱ्या वर्साचो उगडास. थॉमसा पासून मागतना थॉमस आनी ताची गोरकान डेझी तिजे पासत मागुया. दोगांय आमचे फिरगुजेचे विसेंतीन संस्थेन जायतो बरो वावर तांणी केला. तांकां स्वर्गीच्या बापान शास्त्रीक शांती दी म्हूण मागतना काल आमच्या गांवांत 2 मरणां जालीं. अकस्मात सांतिसवाड्यांतलो आमचो भाव डॅनी विएगस IC विएगसाचो पूत अंतरलो. ताचे पासत मागतना ताची गोरकांनी पासत शामेन आनी ताच्या दोगांय पुतां पासत सुपुल्ल्या भुरग्यां पासत मागुया. तशेंच मागुया मिंगेल डिसोजा हो आमचो भाव काल सांजे अंतरला पियाले मरोड. ताकाय स्वर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विस्वांत घे म्हूण मागतना ताच्याय दुखेस्त कुटुंबाक आमची बुजवण मागुया. आनी आमची एकल्याची तेसावां मनान धरून हे मिसांत उक्तीपणी वांटून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. बांबडीनो आमकां एकल्याक आपोवणें आसा. आज माय मारीचें आमी तिची मोगाची भुरगीं कशीं जियो तिच्या शरणा खाला आमी आसूं आनी भाग्यवंतपणी तिच्या मोगाची भुरगीं कशीं जियोन स्वर्गाराज्यांत तिच्या सांगाताक पवित्रित्वेक आमी भोगूंक पावूंक ही चिंतना मनान धरून हे मिसाक तयार जावन आमी वचूंक पातकी मेळोकून देवाचे एकामेकाचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोरपतीदार देवाक आनी तुमकां तुजो गुन्यांव करून सांगता. मोराचे तुरंतनाल उचारून वायट धरून बरें चडून हांवें जायती इस्पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासून भाग्यवंत सुदान सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक भक्तांक आनी तुमकांय भावा भयणीनो उशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपतीदार देव आमची काकूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत सुम्या काकूत
प्रार्थूया. सोरपदवीदार देवा, मारिया क्रिस्तांवांचो आलाशिरो बोबा घेवन आमची परब करूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. हे मोगाळ आवयचे विनोदीन हे संवसारांत आमकां तुज्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ आनी आमचे मायेच्या आसऱ्याखाल जियोवन स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देवचे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजूर चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. झकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. सियोनाचे दुवे गायन कोर आनी कुशाल जा. हो पळे हांव येता, तुजे मोदें तिकाण करूंक येता असो उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पोराक एकटवतली, ती ताची पोरसां जातली. पूण तो तुमचे मोदें तिकाण करून रावतलो आनी दोलबाराच्या सर्वेस्पोरान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तो ओळखतली. पवित्र देसान आपलें दायज कशें सर्वेस्पोर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुसालेम आपले खाशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्पोरा मुखार ओगे रावू, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांत उठून येता. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. सगळीं म्हणया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाल्ली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केलीं ओचापां, पवित्र ओर्चीत सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. आपली बोलिश्ट आपली भोक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर कालसांत मनांत गोर धरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरां वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या धूव पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solvesporat suizo, solvesporat, solvesporat suizo, solvesporat suizo, solvesporat, solvesporat suizo. बागिमो दाखवार मारिया, तूं सोदव, तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे थावन उदेवन आयलो. Solvesporat suizo, solvesporat, solvesporat suizo, solvesporat suizo, solvesporat, solvesporat suizo.
सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमची सवय असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांचे उरपोंचे लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांचे जोम्यांतले कोण एकली बायलेन व्हडले ताळ्यान ताका म्हळें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें अर्दें बागी. जेजून जबाब दिवन म्हळें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती ओदीक बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हणजे बांबडीनो आज पवित्र सभा आख्या संवसाराक आनी बू करून सालेजियन मोडपाची संस्थेचे वांगडी सायबीणमांची मॅरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स ही परब करतात. आनी हे वर्साक तांचो नवो सुपिरियर जनरल फादर फाबियो ताणें आपल्या संस्थेच्या वांगड्यांक उलो मारलो. आमी सायबीमांच्या मानाक नव्यान परब करतना हो विशय घेवया, बी चिल्ड्रन. भुरगीं जावया. भुरगीं मायमारेची जिका जेजून कुर्सामुळी आमची आवय करून दिली, जी आमकां सदांच आदार दिवंक थंय. तिची भुरगीं कशीं जिवंक आमी भुरगीं जावया. आनी आमी जाणा सायबीण माय भुरग्यांक दिश्टी पडटा. बेर्नादेताक दिश्टी पडली लुर्दीस वाठारांत. आनी तेका भुरग्यांक फ्रांसिस्को जासिंता लुसिया तांकां दिश्टी पडली 10-11 वर्सांची भुरगीं. फातिमा कोबादेरिया ह्या वाठारांत धाकटुलो जागो जोडो एकठांय करूंक गेल्ली, थंय तांकां दिश्टी पडली. सायबीण माय म्हाजी गोरे तसलेच पूण मातशे तरणाटी भुरग्यांक 4 जाणांक वयर एका दोंगुल्लेर दिश्टी पडली तांकां. सायबीण माय भुरग्यांक दिश्टी पडटा आनीक संवसाराक आपल्याचो संदेश स्पोश करता. आमी भुरगीं सायबीण मायची कशीं जिवंक जाय, कित्याक सायबीण माय आमकां विसरना. Mother Mary never forgets us. On the contrary, she accompanies us. आमच्या सांगाताक आसा. आमच्या सांगाताक वाट चलता. आमकां बापाची वचून वाट दाखयता. आनी भोव करून ह्या वर्साक जेन्ना आमी बोरवंशाची यात्रेकारां कशीं ह्या जुबली इयर उत्सवीक वर्स मनोवता, ह्या वर्साक सायबीण माय आमच्या बरोबर आसा. आमच्या निराशीपणांत, आमच्या आडकोडींत ती आमकां आदार दिता. आमी बोरवंशान फुडें वयता. देखून काय बरें आमी नोमान राणयेंत वी प्रे. आमी ह्या संवसारांत चलता आसतना एवेची बाळकां आमी वी आर इन एक्झायल, वी आर इन डार्कनेस, वी हॅव लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड चॅलेंजीस टू फेस. पण आमच्या बरोबर आसा आमची माय मारिया कंपनीज आस. आनी हाका लागून भाव भयणीनो हें सोबीत मागणें आमी म्हणटा माय मारीक बो करून आयच्या दिसाक मोस्ट होली वर्जन अपॉइंटेड बाय गॉड टू बी द हेल्प ऑफ क्रिश्चियन्स. वी चूज यू एज द मदर and protectress of our home. आमी उलो मारता आमच्या घरांत तूं आमची राखण कर, तूं आमची आवय जा. We ask you to favor us with your most powerful protection. हे मागणें आमी सदांच म्हणूंक जाय माय मारीक बो करून तेच जातूच. Preserve our home
from every danger, from fire, flood, lightning, storm, earthquake, vandals, thieves, and from every other danger. But above all, keep us away from sin. आणि मागणे सोमताना म्हणटा, Mary, help of Christians, pray for all those who live in this home, which is consecrated to you at all time. आमी एक एकल्यान हे मागणे करूंक जाय, देखोर आमचे तोंडार आसूंक जाय. हे मागणे मॅरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स, मारिया क्रिस्तांवांचो आलाशिरो भोव करून आमच्या गोराब्यांक तूं राख. सगळे तरेच्या वायटांतली आमकां निवार. आनी हें गोर आनी गोरांतलो दर एक वांगडी आमी तुका भेटयता, तुज्या शरणाक येता, तुजो आलाशिरो मागता. कित्याक तूं आमकां केन्नाच विसरनाय, तूं आमकां केन्नाच सांडिनाय. तूं आमकां दिसा दिसपट्टी आमच्या वाटेर तूं आमचो सांगात घेवन आसाय. आमकां तूं सांडिनाका. माये क्रिस्तांवांच्या आलाशिऱ्या पूण बांबडीनो ही परब आमकांय सगल्यांक, न्हय फकत सालेझीन संस्थेच्या वांगड्यांक, तांचे कोऑपरेटिव्जांक, पण आमकां सगल्यांक जावं दी एक आलाशिरो. आनी हेंच पाप साहेब पियू 7वो 1814 वर्साक म्हणटालो, लेट अस आस्क फॉर गायडन्स and support a Virgin's motherly presence in our lives. तिचे आसणे, तिचो आदार आनी तिचे आमकां गायडन्स मेळूंक आमी सगलीं मारिया क्रिस्तांवांच्या आलाशिऱ्याक उलो मारुया. ही कृपा आयज तिचे परबे दिसाक हे मिसान तिचे पुता जेजू लागीं मागून घेवया. Petone velar gayon gavia, C14, Deni Amshi, page 34. C14, page 34. Deni Amshi, Betung Kata, Amchi Kalsa, Tatun Gata, Amchi Mona, Tu Korbida, Swikar Kormu, Tatun Mata, Gova Undo, Altra Mata, Takatsurus, Sumur Pida, Amche Sutu, Surbe Toida, Madun Gemu, Vinod Korda, Am Solo, Bodol Dolo, Chisu Chiku, Dosa Dolo, Am Kapurdu, Domen Dolo, Chisu Amche, बहिणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोरपविदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पोर मागून घेवन. कोण बळे बाप्पा मारिया क्रिस्तांवांचो आलाशिरो आमचे सर्गीची आवय तो उगडास करून आज आमची मागणी आनी देणी तुज्या मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या सर्गीच्या आवयचे मजतीन आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमकां सगळे तरेच्या वायटांतली राख आनी निवार आनी आमची कुटुंबां पवित्र मंदिरां खोर
आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय असो. तुमची सवय असो. आमची काळ जावं बारुया. आम्ही ती सर्वेस्परात बाता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा, सर्वपदवीधर आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो भोवमान फाव असलेली आनी सदांच आमकां आदार दिवंक तयार असलेली निती आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पोरगुट्टा. आपल्या आंकवारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शास्त्रीक प्रकाश तिणें संवसाराक पावयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोर. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतलो. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हणजे रोगताची काल्स. नवे आनी शासनीक कोराचें रोगत पातकेंचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत थंय वारयतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgutuja. Samelo, Gesù ci consola, Gesù novianetolo. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी लियो 14वो आमचो पाप साय, फिलीप आमचो बिश्ताय, सिमी आमचे आदारे विश्वा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर घराक आनी सांबाळ. सर्वेश्वरा, तुज्या चाकरां थॉमस आनी डेझी आनी काल मरून गेल्ल्या डॅनी आनी मिंगेल हांची काकूट ताका संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली.
बावतिस्मांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच तांचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव मणीचे एकाकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समजता तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समस्यांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन आतां वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन झुजय, भाग्योन जोरनूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्त हा तुज्या पुता बरोबर, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान पवित्रदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान माय मरेची भुरगीं कशी आमी सादेपणान कालतिकायेन आनी व्हडा विस्वासान जियोंक तिचोच आलाशिरो मागून म्हणुया. आमचे बाबा बापा स्वर्गीचो, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनीक आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतली वाटाय आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सवेच्या भावताचेर दिश्ट घाल. अशे प्रमाणे तिका शांती दी. तुळसी काय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. अंकवार मारितान जल्मलो जिव्या देवाचो पूत आमचो सर्वुंडार जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. आतां तशी जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D30 मोचे मासू कोरे कान पेज 63. D30 पेज 63. Moche masu koreka sakun pole yakotsa kalsa kumcha lagyada bagoya mocha rota
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमच्या प्रितीय बापा, मारिया क्रिस्तांवांचो आलाशिरो आज आमी इदोबाजीक परब समरुमतना अंकुवार मारिये देवा मातयेचे उगडासात आमी तुका भेटिल्ल्या ते संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. हे पोसणाची गोठायेन आमचे माय वरी तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजे सासणाची सोडवण जोडूंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असो. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद माय मारेची भुरगीं कशी मोगान क्रिस्ती जिवीत जियोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया T37 नोमान नोमान मारिये पेज 219. T37 पेज 219. No